ऑक्टोबर अर्दो जायत आयलो. गोंयांत अजून नवो मायनिंग सीझन सुरू जाल्लो ना. पावस अजून चालूच. आंतरराष्ट्रीय बाजारात लो ग्रेड मिनाचो रेट पडला आनी ट्रान्सपोर्ट रेटी वयल्यान ट्रकवाल्यांच्यो कोफुसांव. मायनिंगाक खंयचेच फॅक्टर सारके ना. गोंय मिनरल ओर एक्सपोर्ट असोसिएशनाचे स्टॅटिस्टिक्सा प्रमाण आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो रेट सुमार 95 अमेरिकन डॉलरा वयल्यान $45 पावला. 50% पडलो. खुबशे फॅक्टर आसा. पयलीं जाल्यार इंटरनॅशनल मार्केट डावन आसा. तो जो उत्साह आशिल्लो पळय तो ना. दुसरें जाल्यार पावस एक्सटेंड जाले आनी तिसरें जाल्यार जे ट्रकवाल्यांचे एग्रीमेंट आसता पळय तांचे पर किलोमिटर पर टन रेट ते अजून ठरोंक ना. मुख्य म्हणल्यार हे 3 कारण. म्हटल्यार आतां तितको जो फोर्सान एक्सपोर्ट जातालो पळय तो जावचो ना. आनी आतां ते हांगा आमचे तो एक प्रॉब्लेम जाला न्ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो सोणशेचो. ताजेर एक अनसर्टनिटी आसा. सोणशे एरिया स्टार्ट जातली वा जावची ना ती कळना न्ही. जातली जाल्यार कितकीशी जातली. ओवरऑल पिक्चर इज डावन. इतल्यान जाल्लें ना. पयलींच 20 मिलियन टनांचें कॅपिंग. तातूंत जोडले जाल्यार 40% जोड चल्ली सरकाराक. एक्सपोर्ट ड्युटी, रॉयल्टी, सेस, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आनी ते शिवाय गोंयचो आयर्न ओर परमनंट फंड. सरकाराक अधिकार आसा न्ही टॅक्स घेवपाक. ताका कोण कितें म्हणूंक शकता. अल्टिमेटली every government has the right to tax. Then the question is how much to tax. तो एक प्रश्न तांचे मुखार येतलो. ते टॅक्स केलो जाल्यार बिझनस जावचें ना. कलेक्शन विल बी झिरो. सो दे विल गेट 100% of zero. So they may have to relook the tax structure. It is better to get 10% of something rather than 100% of zero. That is my opinion. That may not be government's opinion. So I feel that we should develop local market and we should develop our own for local steel plant. Exporter आमी चड अवलंबन दवरूंक अर्थ ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.